अपघात कमी करपा खातीर वाहतूक पुलीस एक्शन मोडात आयल्यात। 9 म्हयन्याच्या काळात पुलिशेन केल्ले दंडात्मक कारवायेत वट्ट 13 कोटी 46 लाख रुपयांची भर घातली। पोरूं सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन केल्ले दंडात्मक कारवायेंतल्यान 42 लाख 12 हजार रुपयांचो महसूल एकठांय केल्लो। पूण ह्या वर्सा दंडात्मक कारवायेच्या माध्यमांतल्यान 1 कोटी 96 लाख 36 हजार रुपयांचो महसूल एकठांय केलो। नव्या नेमा प्रमाण दंडात्मक रकमेत आनीकूय वाड जावपाची शक्यताय आसा। वाहतूक पुलीस ॲक्शन मोडात। फाटल्या 8 महिन्यां केली विक्रमी दंड वसुली। दंडात्मक कारवायेंतल्यान सरकारी तिजोरेन पडली 13 कोटींची भर। अपघातांचो वाडटो आंकडो नियंत्रणात हाडपा खातीर वाहतूक पुलीस ॲक्शन मोडान आयल्या। ह्या वर्सा दंडात्मक कारवायेच्या माध्यमांतल्यान वाहतूक पुलिशेन 1 कोटी 96 लाख 36 हजार रुपयांचो महसूल एकठांय केलो। दंडात्मक कारवायेचे हे प्रमाण पोरूचे तुळेन 366% चड आसा। वाहतूक पुलिशेचे हे कारवायेक लागून सरकारी तिजोरेन 13 कोटीं परस चड येणावळ आयले। वेगाची मर्यादा क्रॉस करपी सुमार 5000 जाणांचेर पुलिशेन कारवाय केल्या, जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 737 जाणांक पुलिशेन तालावा दिली। समेस्त रोड युजर्सांक सांगपाचें दिसता आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता, न्यू सेक्शन 194B ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट हातूंत आतां जे पयलीं कितें अशें दिसून आयलां, मोस्टली फाटल्यान जे ऑक्युपंट्स आसा गाडयेंत ते सीट बेल्ट वापरनाशिल्ले। सो सद्याक आतां न्यू गायडलायन्स आयल्या की सद्या आमी अवेरनेस करता, सगळ्यांक सांगिल्लें आसा अवेरनेस कर की लोकांक सांगा की सीट बेल्ट फाटल्यान वापर। आनी सद्या अवेरनेस चालू आसा आनी रोखडेच आमी जर जे कोण सीट बेल्ट घालनात ऑक्युपंट्स गाडयेंत बशिल्ले तांकांय थांबोवन तांचेरय आमी एक्शन घेतलें आनी तातूंतय सीट बेल्ट फाटल्यान बशिल्ले जे कोण घालना तांकांय मिनिमम फायन 1000 रुपीज आसा फॉर फर्स्ट ऑफेन्स। येरादारी नेम मोडप्यांचेर पुलिशेची कारवाय चालूच आसा। ते भायर रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या माध्यमांतल्यान पुलीस येरादारीच्या नेमांविशीं जागृताय करतना लेगीत दिश्टी पडटा। येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो नेम मोडप्या आड खर कारवाय करपाचे आदेश पुलिशेक दिल्यात। You want to enjoy life and go up early, but while you choose that, don't choose to be a bomb on the road. Getting drunk and coming on the road is like a live bomb coming at you. You may be so innocent, you may be driving so slowly, carefully all your life, and one fine day, one drunkard comes at full speed and you are maimed for life, if not killed. How bad is it? I just don't want this thing to happen. Therefore, I am going to tell my RTO people, you have to be ruthless as far as this particular law is concerned. फाटल्या 20 म्हयन्यांचो अपघातांचो आंकडो विचारात घेतलो जाल्यार एका म्हयन्याक 20 जाणांक रस्ते अपघातात मरण आयिल्ल्याचें दिसून येता। ह्याच कारणाक लागून सरकाराची चिंता वाडल्या। दुसरे वटेन गाडयांचो वाडटो आंकडो, पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते, स्पीड ब्रेकर्स, पार्किंगेची सुवात, सिग्नल यंत्रणेचो उणाव ह्या गजालींचेर वाहतूक खात्याक लक्ष दिवपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।